हांगासर कोण कचरो करता तेंका आम्ही तापयत आणि सांगित हांगा बाबा आम्ही साफ करता। तुमका कोणी सांगला साफ करपाक काय म्हणता? आमाडे पळय काय बरे काकीकडे हा येवचे आणि घेवचे हांगासर नगे काकी शो हा पळय केल्लेली पॅकेटा हा पळय नेवऱ्यो बीन सगळे हा। लाईट ना घरान ओके आणि वायफाय आमचो तरी चलता कित्याक चलता आता। सो गाईज फाल्यां जावन आसा दिवाळी आणि आम्ही येयल्या शॉपिंगेक फुलां चिरमुल्यो आणि कितें कितें घेवंक जाय आणि मेन थिंग म्हाका अवी हांवें ऐकला तूं म्हाका भांगराची चेन घेवपाचो आहा म्हणून। हाय सो गाईज तुमकां खबर आहा दिवाळेक न्हू कितें भांगार बिंगार घेवपाक जाय स्पेशली घरातल्या चेडवांक बी सो अवी म्हाका घेवपाचो आसा। तू घरातलो दादलो न्हू कोण? घरातलो दादलो न्हू तू बायल घरातली हांव दादलो आल्या म्हाका दी तू बायल। पयात गाईज आकाश दिवे कितले येयल्लेले आसा म्हापसा बरे बरे पयात काय बरे बरे न्हू हवे हांगा आमाडे आसा काय बरे आणि आम्ही आता फोव घेतात हांगा काराणे येवंक जाय पळय आमाडे पळय काय बरे काकीकडे हा येवचे आणि घेवचे हांगासर नगे काकी पळय काय बरे हा सगळे हा तुजे कडेन फोव हा चिरमुल्यो हा शो हा पळय केल्लेली पॅकेटा हा पळय हांगा येवचे म्हापशा सारखे गणपती पुजता पळय थंय फाटल्यान आणि व्हरचे पळय नेवऱ्यो बीन सगळे हा नुका बेगीन येयात आणि व्हरा हा वयस काय बरे पणचे हाडले पळय तेडे बरे बरे सारके बरे हा बरे हा बरे हा टू गुड बरे बरे येयला न्हू दिवाळीचे कितें कितें दाखवले असं बऱ्यो आसा मुर्त्यो बोल दस नरकासुरा रे नरकासुरा बोरी बोरी कापरा बोकान बारा और आणि खंयचे सॉंग लायल्ले आणि खंयचे लायल्ले रे हांगासर पळयात आम्ही फाटल्या फावटी साफ केल्लेले आता हांगासर परत माती येयल्लेली आसा आणि हांगा कोण बुरशापणा करीत न्हू तेंका आडयत जाल्यार म्हणटात ते हांगा आपूण गांवकार बरे म्हणटा गांवकार जावन कोण फुडें सरना मागीर साफ करपाक पण आमी साफ करता गांवकार जाल्यार हांगासर येयात आणि साफ करात सारखे न्हवे गांवकार म्हटल्या म्हणून जायना कितली माती पळयात हांगासर येयल्ले आम्ही पंचायतीन घातलेले पण अजून काय तेंचे जाक ना अजून काय तेंच्यांनी काय डिसिजन घेवंक ना येवन पोवन गेल्यात पळय संदेश बी सगळी जाणां काडटात साफ सफाई करतात कोणाक कितें जिवाणें चावले आनी कोणाक गांवकाराक चावचे ना आमकांच चावतले सारखे न्हू रे हवे हांव कितें म्हणटा तुमकां लोक म्हणटा हांगा खूब वर्सां जालीं म्हणटा हे आमचे गांवकार हे देवळा फाटल्यान जा देवळा कडेन साफ सफाई करपाक कोणूच फुडें सरना आनी आमी साफ करीत बाय चान्स आनी कोणी हांगा बुरशेपणा करूंक वचून तेका आडोवंक वचत जाल्यार लोक म्हणटा कितें तो म्हाजो मनीस मरे म्हणटा तेका कित्याक तापयता तुका विचारता पण आमी जी मेहनत करता हांगासर सगळें साफ सफाई करता ते कोणूच पळयना कोणूच ना हांवें जाल्यार ते कितलेचदा कंप्लेनी घातल्यो पंचायतीन कांयच ना हांगासर पळयात कितली माती आसा ती ही सगळी आमकांच आतां साफ करची पडटली पळयात कितें हालत जाल्या ती पळय मेन थिंग कितें आमकांच हांगासर सोरोप बिरोप कितें चावात म्हणून भंय आनी कोण साफ करतलो आमकांच करचें पडलें ना पंचायतीक कंप्लेनी घालून घालून थकले अजून काय तेंच्यांनी काय डिसिजनूच घेवंक ना आता पळोवया केन्ना घेतात ते म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा जातले दिसता डिसिजन घेता म्हणून गेल्या वर्सा अशेंच जाल्लेलें हांगा माती माती हें सगळें आमी साफ करता एवरी टायम म्हाका दिसता हे 3 म्हयन्यान आमी कितलेचदा साफ केला आतां कितलेचदा कोण येना साफ करपाक आमीच करता पूण उलोवपाक खूब जाण आसता हांगासर कोण कचरो करता तेंका आमी तापयत आनी सांगीत हांगा बाबा आमी साफ करता तुमकां कोणी सांगला साफ करपाक काय म्हणटा सारखे न्हू हवे सरावंडींग आमची आमी साफ दवरची ना जाल्यार डेंगू जावनी भुरग्यांक ल्हान ल्हान
विकतो घेतल्यात काय म्हणून विचारता ह्यो जागो. जी प्रॉपर्टी तुझी काय हांगा साफ करीत आम्ही जाल्यार प्रॉपर्टी तुझी काय म्हणून विचारता. आमची प्रॉपर्टी नसताना आम्ही लोकांच्या हितून साफ करून वयता असं म्हणता. लहान लहान भुरगीं येता वयता हांगासर. ज्ञान देने के लिए बहुत लोग आते हैं. हे पाहू शकता तुम्ही ही कितली घाण झाल्या पळय. हे फाटल्या फावटी आमच्या संदेशान बीन केलेली साफ. आणि संदेश त्याचो डॅडी सगळे आम्ही मेळून साफ करता. ते खूप उरला पाणी. हांव चित्ता ह्या देवळा फाटल्यान हांगासर पेंट मारपाचो म्हणून. हो तो देवळाक आहा पळय तसलो ऑरेंज कलर. पळया आतां कशें कितें ते. लेट्स सी. हे पयलीं करता साफ सफाई. पळयात हांगासर कितली माती येयल्या ती वावन वावन. माती रेव बिल्डिंगेतली सगळी नाही रे. हे तर रेव पळयात कितली आहा ती. हांगासर कन्स्ट्रक्शना करतात तेंची माती तेंची रेव सगळी हांगा व्हांवून येता. आमकां काडपाक दवरल्या हेंच्यांनी. आमकां क्लिनिंग करपाक आवडटा. तुमकां आवडटा काय ना कमेंटान सांगा. अवी पळयात फाडसून उजो घालता. कितली माती हांगासर हा. खूब हा. पळयात हांगासर पयलीं आसले कशे आनी आतां जाल्लेले हा सारखे चकाचक. हे पळयात हांगासली भिंती सारखी नित्त जाल्लेली आहा. आमची प्रॉपर्टी न्हू पण कितें आहा आमी रावता ज्या जाग्यार भोंवता चलता थंय मातशें सरावंडींग नितळ दवरूंक जाय न्हू. आनी दुसऱ्यांनी म्हणून अंडरस्टँड करूंक जाय. कोण साफ करता थंय वचून बुरशेपणां करूंक जायना केन्ना. कशें म्हणून सांगपाचें आनी बरे भशेन सांगल्यारूय राग येता लोकांक. सो गायज पळयात कितले चकचकीत जाल्लेले आसा ते. आमी साफ सफाई करून उजो बिजो सगळो घातलेलो आसा हांगासर फोलयांक. हे पळयात सारखे नित्तळ जाल्लेले आसा चकाचक. आतां आमची प्रॉपर्टी नासतना पासून न्हू आमी आतां पेंट मारूंक सोदता. मातशें तरी नितळ दवरया न्हू. कोणाचें कितेंय जावं आसूं सरावंडींग मातशें नितळ आसल्यार बरें दिसता न्हू पळोवपाक. पळयता चित्ता देवळाक कलर आसा तोच मारपाचो. मातशे दीस रावता एकदां एक दीस नाल्यार पावसान परत आसले थंय जातले. The next day. हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही. आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता काल हांगासर आमी साफ केल्लेले आनी आतां आमी हांगासर पेंट मारपाची आहा. कितें आसा जाणाय गायज ही काय आमची प्रॉपर्टी न्हू पूण तरी पूण नितळ कशें दिसल्यार आमकांच बरें न्हू जागो ह्यो नितळ दवरल्यार सारकें न्हू. ना थोडे लोक म्हणटात की तुमी कित्याक साफ करता तुमची प्रॉपर्टी काय म्हणून साफ करपाक काय कोण येना. सारकें न्हू साफ करूंक येना पूण आमी एवरीडे हांगाल्यान चलता न्हू. मातशें निवळसाण दवरल्यार कितें वायट आहा. देवळा फाटल्यान अशी घाण करतले बरें जायना न्हू. सो हांवें चिंतलां आतां हे पेंट मारतलो म्हणून. पळय तितून साफ केल्ले काल साफ केल्लेले पण आतां परत आसले ते परत घाण जाले. पळय लेट्स सी हे केन्ना करूंक मेळटा ते पळोवया. आतां सगळें साफ करूया. खूब काम आहा. हेका घासूंक जाय. पळय ब्रश हाडला. पळय हे घासूंक जाय सगळें मागीर पेंट मारूंक जाय. तुमकां कितें दाखयता पळय जालें कितें. आयज हांवें गाडी काडली वोत आहा म्हणून आनी आतां म्हाका गाडी भितन घालतलो जाल्यार अंकिता मारतले बोवाळ. टायल्स हे जमीन पिड्यार जाली हें जालें तें जालें. कितें करता बेश्टे वयल्या वयर उदीक मारता. कांय ऑप्शन ना. तांबडीच जाल्या गाडी. म्हाजो मूड ऑफ जाला सारको. केन्ना आतां म्हाका फाल्यां वत येयल्यार धुवंक जाय सारकी. धुली जाल्यारूच चालवार हांव नाल्यार ते सगळे ऑरेंज पील्स उरतले गाडयेचेर. आतां तुमी आनी अंकिता सकयल आहा. आतां म्हाजी फुटली. हे बोवाळ पडटलो सारको कितें केलां करून. आनी हांव बेडरुमान काय व्हरोंक शकना गाडी कित्याक ते तांबडेच जातले. आतां म्हाका एक तरी फाल्यां व्हरची पडटली कशी करून. आनी फाल्यां सकाळी दिवाळी. लफड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा. शकता हांवें थंय एक इन्वर्टर बल्ब लायला आनी हांगासर लायट ना. उडको सायडीक राव मातशें. लायट ना घरान. ओके. आनी वायफाय आमचो तरी चलता. कित्याक चलता आतां पळय तुमकां खरें सांगता. ही जावन हा वायफायचो केबल पळय
वो आणि वो तेका जॉईंट ना पळयला ही वायफायचे आणि ही जी वायर येता ती हांगाल्यान हो मोबायलाचो चार्जर हांगाल्यान हे पावर बँकाक वयता पयला आसतली तुमी ह्या पावर बँकाक चडल्यान ही वायर वयता आनी हे ताचो मॉड्यूल हो मॉड्यूल आनी मॉड्युला कडल्यान अशी वायर वयता आनी ती वायफाय कनेक्ट जाता पळय हांगा लायट फोकस बंद करता पळय दिसता तुमकां वायफाय चालू आहा सो हें कशें केलें हांवें हे डिवायस कितें आनी पावस आसा जेन्ना कोणाच्या घरान लायट आसना तेन्ना हो व्हेरी इम्पॉर्टंट हें कितें तें तुमकां जाय जाल्यार कॉमेंट सेक्शनांत कॉमेंट करा शकता तुमी लायट आहली थंय येयल्लेली आसा हांवें ते सकयल पळय धूप घातलेलो आसा सो आतां हांव तो डिवायस लायला पळय तो काडटा ओके सो हो डिवायस तो लायला तो सो हांव आतां डिएक्टिवेट करता हे जी ओरिजिनल जी वायर आहा ती परत लायता हे ऑफ करता हांगा लायता ऑन करता आनी दीस इज द डिवायस ओके पळय हो डिवायस तो कितें आनी हो व्हेरी इम्पॉर्टंट यूज जाता हेच्या बद्दल डिटेल्स सांगता तुमकां ओके सो गायज आयज तुमकां हांवें एक डिवायस दाखयल्लो आसा आनी तो डिवायस कितें तें तुमकां सांगता इट्स अ युनिट ओके तुमकां खबर आसा कोणाक खबर ना जाल्यार सांगता जे वायफायचे रावटर आसा खबर आसा वायफायचे डोंगल रावटर तांकां न्हू 12 वॉट्स आउटपूट जाय पडटा इनपूट जाय पडटा म्हणजे पावर सप्लाय आनी लायट जेन्ना गेली काय तुमकां खबर आसा डिस्कनेक्ट जाता म्हणून कोणाच्या घरान इन्वर्टर आसा वेल एंड गुड कोणाच्या घरान इन्वर्टर ना आनी कोण वायफायचेर काम करता जावं कोणाचे CCTV कॅमेराज आसा जाल्यार तुमकां कितें खबर आसा लायट गेले काय कॅमेराज डिएक्टिवेट जाता जावं आमचे वायफायचे रावटर जे अशें आसा ते डिएक्टिवेट जाता बट हांव तुमच्या मुखार एक असो तगडो डिवायस घेवन येयल्लो आसा तितून तुमकां हो प्रॉब्लम जावचो ना ओके सो हो जो डिवायस आसा खबर आसा तो जस्ट प्ले विथ अ पावर बँक आनी पावर बँकाक सप्लाय दिया तुमच्या चार्जराचो आनी आतां पावर बँक एडवान्स येयल्लेले आसा जो कितें म्हणटा ते आमचे फूल चार्ज जाले काय ऑटो कट ऑफ ऑप्शन्स आसता तांकां ओवर चार्ज प्रोटेक्शन आसता सो बाय चान्स जर लायट गेली जाल्यार टाक करून तो पावर बँक एक्टिवेट जाता आनी तुमचो वायफाय कांय डॅमेज जायना आनी तो बंद पडना कंटिन्यूस चालू उरता आनी तुमकां जाय जाल्यार हो सेम डिवायस वायफायकूच न्हू रावटराकूच न्हू खूब तरेच्या डिवायसांक यूज करूं शकता फॉर एक्झाम्पल टीव्ही बसून तुम्ही चलोवं शकता जावं आनीक 2-3 वस्तू आहा त्यो चलोवं शकता फॅन चलोवं शकता टेबल मिनी फॅन ओके सो तेका तो जो डिवायस आसा खबर आसा ऑटोमॅटीक कितें म्हणटा तो आमचो पावर कन्वर्ट करता 12 वॉट्स 8 वॉट्स 24 वॉट्स 28 वॉट्स सो दॅट डिवायस इज नॉट एट ऑल कॉस्टली बट व्हेरी युजफूल डिवायस आनी तो बेगीन मोडना खूब टायमाचो तेका वॉरंटी आसा सो कोणूय हो डिवायस घेवंक सोदता जाल्यार हांव बाय चान्स तर म्हाका हो डिवायसाची लिंक गावता जाल्यार हांव डिस्क्रिप्शनान घालता वाचा तुमी आनी घेयात मॅक्झिमम प्रमाणात आनी अशेंच तुमकां बरें हांव खूब कितें घेवन येवपाचो आसा ओके हांवें हाडलेले आसा वस्तू सो तुमकां दाखयता आनी तुमकां खबरूच आसा आयज जावन आसा दिवाळी सो विशींग यू ईच एंड एवरीबडी अ व्हेरी हॅपी दिवाळी एंड मे गॉड ब्लेस यू आनी तुमकां खबर आसा आमी व्लॉग घालता कालचो आयज तुमकां पळोवंक मेळटा म्हणजे आमी जे दिवाळी आयज सेलिब्रेट करतली ते तुमकां फाल्यां पळोवंक मेळटली ओके सो गायज मोग आसूं बरेंच रावा आनी ह्या सणा परबोंक तुमकां खबरच आसा आयज काल ट्रॅफिक आनी एक्सिडेंट्स हे ते चालूच आसा आनी आमचो जो नरकासुराचे सिजन आसा हो आयज नरकासूर जळयता सो नरकासूर सगळे फूस जाल्लेले आसा कित्याक की तगडो पावस आमच्या म्हापसा पडलेलो आसा म्हाका आतां सावथ गोवाचें कांय खबर ना बट स्टील आयजचो जो डिवायस आसा तो डिवायस तुमकां आवडला आसतलो आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन टील दॅन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका बाय बाय